आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। आराधना यीशु आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, प्रभु आराधना यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आत्मा आराधना, आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत या प्रशांत वेळा या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. नव्या वर्साची सुरवात आमी केल्या. या नव्या वर्साच्या सुरवेल्या दिसांनी आमी आसा आनी प्रत्येक जावन या दिसांनी आमी नियाळ करना आसा. जेजूच्या सांगाता हे सगळे नव्या वरास आमी सुरवात केला. ते सगळे वरास ताचे सांगाता आमी ते फळां बरीत करूंक जाय, आशिर्वादीत बरीत करूंक जाय. आनी त्या देखून ह्या जेजू कडेन परत आमी मागोवंक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या ह्या जेजू मुखार आजार आसा. मोगाच्या भावां आनी भयणी, आमचो उजवाड, संवसाराचो उजवाड सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोसो आजार आसा. त्या देखून एक घडी बरी आमच्या कुडीच्या दोळ्यांतले ह्या साक्रामेंतांत आसच्या त्या सोमया जेजूक आमी पळोवया. ह्या कुडीच्या दोळ्यांक केवळ हो उंडो दिसता तरी ह्या उंड्यांत तो लिपोवन आसा. ताचें दैवीकपण हांगासर परजळोन आसा आनी तो सोमी खरोच आमच्या मुखार जिवो आसा. त्या सोमयाक आमी देखया मोगाच्या भावां आनी भयणी. त्या सोमया मुखार आमी सर पडया. त्या सोमयाक आमी नामान करया. त्या सोमयाक आमी आराधन करया. कित्याक फाटल्या सगळ्या हापत्यांत ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां, आमचें जिवीत चलोवन व्हेलां. आमचे सांगाता हर एक घडी आमच्या बगलेक तो रावला. आमचो सोमी, आमचो बळवंत देव आमच्या सांगाता आसा. तर त्या सोमयाक एक घडी भर आमी आराधन करया. ताची स्तुती आमी करया. तकले आमी बागावया. त्या सोमया मुखार आमी खालती जावया. खालतेपणान त्या सोमया मुखार आमी कितेंच न्हय, किरकोळ म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आमची तकली बागावन त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नामान करया. आमच्या खाल जमानाचो मान त्या येद्या व्हडल्या बळवंत देवाक, वर्त्या देवाक, जिवंत देवाक आमी भेटोवन त्या सोमयाचें आराधन करया. मोगाच्या भावां आनी भयणी, आणि महिमा नमस्कार तुका जेसू. हर एक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा नमस्कार तुका जेसू. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पास्कांच्या फेस्ता दिसा, त्या जागरणेच्या मिसा दिसा, त्या लितुर्जेंत आमी भागीदार जाताना ती पास्कांची वात तो याजाक नव्या उज्यांत आशिर्वादीत करन, नव्या उज्यांत ती जळोवच्या पयलें त्या वातीचेर कंत येता. तांदूळ आसात शेकडे, तांदूळ आसात वर्सांचो गुर्तो आनी तांदूळ आसा सगळें त्या वातीचेर. आमी म्हणटा ही वात जेजू क्रिस्त आनी त्या देखून ह्या वातीचेर आमी कांत येता आरंभ आनी अंत. सगळो काळ तसोच, तो सर्वस्व, सगळे म्हयने वा सगळे वरास हर एक घडी चलता ताच्या सक्तेन, ताच्या बळान म्हणल्या त्या अर्थान ह्या वातीचेर आमी कांत येता. तो जेजो क्रिस्त आमचो उजवाड आनी त्या देखून तो आमच्या सांगात आसा म्हणलो तो संकेत जावन ह्या आमी कांत येता आनी सगळे आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घालतना उगडापणाचें पुस्तक अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 13 म्हणटा, हांव आल्फा आनी ओमेगा, पयलें आनी निमानो, आरंभ आनी अंत्य. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ओ जेजू क्रिस्त
आल्फा आणि ओमेगा, आरंभ आणि अंत्य, सगळे आमचे जिवीत सक्कड ताच्या बोवारी मांडून हाडला. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, ताच्या विणे कितेंच सालाना कितेंच ना ही आमची पातयेनी वो आमचो भावार्थ जावन आसा. त्या देखून तो उगडापान पुस्तक अध्याय 20 आणि 1 वाक्य 6 म्हणटा, हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत्य. कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता, तें झरीचें उदक पुंक्याक पियोंक दिता. कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता, तें झरीचें उदक पुंक्याक दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जीव दिवची जर वो जावन आसा, तसो जावन आसा आरंभ आनी अंत्य. हे नवें वर्स आमी सुरू केलां. तो आरंभ, तो अंत्य, तो सर्वस्व, तो हर एक दीस, हर एक म्हयनो, हर एक घडी आमच्या संगात आसा. आनी ताचे तावन ती जिविताची झर, कुरपेची झर वालता. आनी म्हाका आनी तुमकां, आमकां हर एकल्याक जीव आसा, जिवीत आसा. ताचे लागीं मोगाच्या भावा आनी भयणी, जुआंवचो वांजेल अध्याय 4 समारियेची स्त्री आनी जेजू मोदें जाल्लें तें संभाशण आमी आयकत. हांव वाक्य 10 अशें म्हणटा, तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजल्लें जाल्यार तुनसूं ताचे लागीं म्हणटी आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. तुजे लागीं कोण विचारता उदक, तो कोण म्हूण तुका कळीत आसलें जाल्यार तूं ताचे लागीं मागचें. हांवें आतां पयलें जें वाक्य वाचलें उगडापान पुस्तकांतलें अध्याय 20 आणि 1 6, कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता आनी तें झरीचें उदक पुंक्याक हांव पियोंक दिता. त्या देखून आचे तावन ह्या सोमयात हांव जर वालता, जीव दिता तसली जर. आनी त्या देखून त्या सोमयान त्या समारियाच्या स्त्रियेक म्हणलें, तुजे लागीं उदक विचारता तो कोण म्हूण तूं समजल्ली जाल्यार तूं ताचे लागीं मागती आसली. आनी त्या देखून जेजू वाक्या 13 मुंदरसून म्हणटा, वा त्या हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान ताण येता. म्हणजे ह्या बांयतलें उदक पियेल्लो तो हर एकलो परत्यान ताण येता. पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताण येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळोन वालतेली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून हर एक घडी, हर एक दीस आमकां जिवीत दिवची जर ही, आमचें सगळें जिवीत सोलोवन व्हरचें आनी ताचे विणे आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू. त्या देखून तूं जुआंवचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान. हर एकल्याक आमकां जिवीत दिवचें, हर एकल्याचें आमचें तान भूक थांबोवचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे लागीं आमचे मुखार आसा. त्या देखून तूं जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 7 आणि 8 पेद्रून म्हणलीं, उतरां आमी उडासा काडल्यार सोमया आमी कोणासशी वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुनसूं देवाचो भाग्यवन म्हूण आमी सत मांडला आनी आमकां खात्री आसा. तुजे लागीं आसात उतरां जिवीत दिवची. तुनसूं देवाचो भाग्यवन म्हूण आमी सत मानला. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, पेद्रोची उतरां आमची घरान आमी घेवंक जाय आनी ह्या जेजूक आमी म्हणूंक जाय, सोमया तुजेर तूं भाग्यवंत, देवाचो पूत, तूं खरो देव, जीव आसलो देव, ह्या संवसाराक आयिल्लो देव. हांव तुजेर पातयेलां, तुजेर हांव पातयेतां. म्हजो भावार्थ तुजेर हांव दवरलां. सोमया ही आमची हर एकल्याची भोगणां जायची मोगाच्या बाबा आनी भयणी. त्या देखून हर एक घडी, हर एक दीस आमची पातयेनी आमचो भावार्थ ताचेर, कित्याक तो आमचे जिविताचें केंद्र, तो आमचे जिविताचें सर्वस्व. ताचे विणे आमकां जिवीत ना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हें आमी समजाचें. त्या देखून उपदेशक पुस्तक पोरन्यासोल्ल्यांत अध्याय 30 आणि 1 अध्याय 3 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार आमच्या जिवितांत वेळ घडी
हर एक घडी आसा. एक घडी न्हिदोंक, एक घडी उठोंक, एक घडी बसोंक, एक घडी चलोवंक, एक घडी वावर करूंक, एक घडी जेवंक, एक घडी खावंक, आनी कितें आनी कितें आनी कितें. ह्या विशयांत हें वासाप उलयता. आमची जी वेळ घडी, हर एक वेळ घडी तो चलोवन वता. आनी तारी करून वाक्य 11 म्हणटा, अध्याय 3 वाक्य 11 म्हणटा, मनशान खावचें, पियोवचें आनी आपल्या वावुराचें फळ बघून संतोष भरीत आसचें, हें देवाचें एक वर्तें तेणें. तारी करून मनशान खावन पियोवचें आनी आपल्या वावुराचो फळ बघून संतोष भरीत आसचें, हें एक देवाचें देणें. तारी करून आमच्या जिवितांत हर एक घडी आमी कितें करता तें ताचें देणें. ताचे वरवीं हर एक घडी आमच्या जिवितांत चलता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. मोगाचे न्हू, एक घडी आमकां ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. वत्तू आरंभ आनी अंत्य, म्हजें आनी तुजें जिवीत सगळें ताच्या हातांत आसा. म्हजें आनी तुजें सगळें अस्तित्व ताच्या हातांत आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, ताचे विने म्हाका आनी तुका बोळ ना, ताचे विने म्हाका आनी तुका सकत ना. म्हज्या जिवितांत हर एक घडी आनी प्रत्येक जावन ह्या वर्सा 2022 वर्स 2022 ह्या वर्सा आमचे हर एक घडी, हर एक दीस, हर एक म्हयनो सगळे आमचे जिवीत चलोवन वरची सकत हांगा आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, एक घडी ताचेर फातींनी दवर. सांग ताका तुजेर हांव पाती येता आनी सगळें तुजें जिवीत ह्या घडये ताच्या पांयां तळा समर्पण कर. बाबा आनी भयणी, ताचेर फातींनी दवर, ताच्या पांयां तळा, ताच्या हातांत समर्पण कर. आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें आमी न्ही, ताचेर फातींनी दवर. किर्तन 113 वाक्य 4 म्हणटा, सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी, मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्परा आपल्या देवा सारको कोण आसा? उन्नती ताचें सिंहासन, पूण सकला सर्गार आनी पृथ्वेर नदर घालता. तरी करून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तो धनी, ताची महिमा सगळ्यान सर्गार आनी पृथ्वेर नदर घालता. म्हणजे आमचेर हर एकल्याचेर ताची नदर आसा. आमी हर एकले ताच्या हातांत आसा. आमचे हर एकल्याचें जिवीत चलोवन वरचें ताणें. तरी करून त्या सोमयाचेर फातींनी दवरया. सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमच्या बोवारी मारेकार पिडा विस्तारून आसा, विविध रुपांनी ती विस्तारून आसा, पूण आमची पातयेनी ताचेर. ह्या सगळ्या वर्सां आमची पातयेनी ताचेर. हे सगळे वरास आमी सुरू केलां आनी सुरविल्ल्या दिसांनी आसा. परत ताचेर विश्वास उसारूंक, ताका आमी समर्पण करूंक हांगासर आसा. ताचे विने हे वरास आमी जिवंक साध्य ना. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तरी करून ताचेर पातयेनी दवरया. तसो आरंभ आनी अंत्य, तसो सर्वस्व मोगाच्या बाबा आनी भयणी ताचेर पातयेनी दवरया. आनी त्या सोमयाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताका आमी नमान करया. एक घडी आमकांत संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. कितें आमकां भोगता, कितें टेन्शन बेंबिरांत भितर आसा, खावचेनी आसा, आनी कितें आमकां दोस्ता दिसपट्टे आमच्या जिवितांत जावंक पुरो पिडा शिडा समस्ये सगळे ह्या घडये ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. सगळें आमी ताका दिवया. आमचे मुखार तो आसा, आमचे सर्वस्व तो. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सगळें रसलें ताणें, सगळें सोलोवन व्हरचें ताणें, हांवें आनी तुवें न्ही. तर ताचेर पातयेनी दवरया. आनी ह्या महिमेच्या देवाक, ह्या वैभवान भरल्या देवाक सर्ग आनी संवसार रसून ताचेर हर एक घडये नदर दवरच्या. आनी हर एका मनशाच्या कश्ट दुखांनी वांटेली जावन तांचें जिवीत चलोवन व्हरच्या. ह्या देवाक, ह्या सोमयाक, ह्या महिमेच्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया. उबी रवया आणि 509 गीत संको 32 पेज नंबर 9 हिम नंबर 30 संगतात हळियो पेटो नमी म्हणया.
महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाजोव्या भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या सोबी संसार देवान रचलो मनशाक परतो केलो सोबी संसार देवान रचलो मनशाक परतो केलो कृपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो कृपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या दैविक सक्तेन मनशाक भरलो दिवून सन्माय ताका दैविक सक्तेन मनशाक भरलो दिवून सन्माय ताका पविसर्गा राजा ताच्या केलो ताका वरिस्ता पविसर्गा राजा ताच्या केलो ताका वरिस्ता महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया 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 अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसूया. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, गेले त्या ब्रेस्तरा आमी हांगासर आसल्या आनी ह्या आराधना वेळार आमी विशेष तरान एका स्त्रिये खातीर मागल्लें आनी तिणें म्हाका सांगलें घालपांत आसा एक नवें कॉन्ट्रॅक्ट तिणें केल्लें आनी तिचें काम वेचार आसलें कित्याक ह्या पिडे वेळार मस्त जाणांचें काम वेतालें वचून आसलें आनी तांकांय कॉन्ट्रॅक्ट केल्लें मूख जाता आनी मस्त जाणांनी त्या कंपनींत हांव काम सोडी जाय म्हणलें आसलें पूण हे चली हे स्त्री त्या कंपनींत काम आपणाचें परमनंट जातलें आपणाक एक वस्ती करूंक तांचें घर मेळटलें जायतीं स्वप्नां तें आसलें स्वप्नेवन आसलें आनी त्या देखून ताका सांगिल्लें 8 दिसांनी तुवें काम सोडूंक आसा तुमचें कॉन्ट्रॅक्ट इतल्यार मूख जाता आनी त्या देखून ताणें म्हजे लागीं मागोवंक सांगलें आनी तीं आराधनांत वांटेली जातात भायर परगांवांत हांव आनी गेले त्या ब्रेस्तरा विशेश तरान ताचे खातीर आमी मागल्लें हांगासर आराधना वेळार
आनी ताज्या उपरांत 2 दिसांनी म्हाका ते फोन करून म्हणटा त्या कंपनींत परमनंट जाल्लीं कोण आसतलीं तांच्या पैकी एक 4-5 जाणांनी थंयसर काम सोडलें खंय त्या कंपनीन कितें कारणां वा निबान दिवन तांणी काम सोडलें आनी त्या देखून ह्या कंपनीन ह्या स्त्रियेक आमच्या कातोलीक स्त्रियेक चलयेक म्हळांकय तुवें सोडचें नाका तूं हांगाच राव तूं कंटिन्यू कर तुका आमी तुजें काम परमनंट करता तूं हांगाच राव आनी हें म्हणटा आमी मागिल्लें मेळना फादर म्हाका म्हजें काम हांगासर परमनंट जावच्या आसा मुखार म्हाका एक घर मेळ्ळ्यार म्हाका संतोश त्या खातीर परतून मागा म्हणटलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखाच्यान आमी ताचेर पातयेतना येताना ताचेर पातयेन विश्वास आमी दवरतना ताचे लागीं मागतना ह्या वर्सा सगळ्या वर्सा आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें थोडे फुडें आमी कंतुस्तो करता टेन्शन करता पूण ताच्या बदलाक ताचेर पातयेन दवरल्यार ताचेर विश्वास दवरल्यार सगळें जिवीत आमचें बरें वता आनी एक तरणाटो थोड्या दिसा आदीं म्हाका मेळ्ळो म्हज्या कुटुंबांतलो इज्रायलांत वावर करतलो ताची पतीन हांगासर गांवांत आसा आतां थोडीं वर्सां काम केलें पाटीं गांवाक आयलां आमी विचारलें केदाळ पाटी वेताय आनी तो म्हणालो ना फादर हांव पाटी वचना म्हजी पतीन हांगा आसा आमचें घर आसा हांवें काम सोडून आयलां अशी येत पयशे दरबस्त करी येत काम केल्यार जायते सांबाळ मेळटा पयशे करी येत पूण कुटाम गरजेचें फादर हांव हांगासर रावूंक निर्धार करून आयलां पतीने सांगता आनी तो तरणाटो हांव जाणा कश्ट करता कश्टी देवाचेर मस्त पातयेनी विश्वास आसा मागणी आसा आनी त्या देखून तो म्हणालो फादर म्हजी पातयेनी देवाचेर हांव हांगासर तो वावर करता म्हज्या पतीने सांगता रावता एक कुटाम करी जे म्हणलें आशा आता आनी खंडीत तो म्हजें जिवीत चलोवन व्हरतलो आनी म्हजी पातयेनी सगळी ताचेर म्हणालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थोडे फुडें पयशे भांगर शिंगार आस्त बदीक आसूंक बरो पूण आमचें म्हणलें कुटाम आमचें म्हणलें जिवीत आसचें ना आनी त्या देखून ताचेर पातयेन ताचेर विश्वास दवरून आमी मुखार वेताना आमचें जिवीत नंदन करता आमचें जिवीत पवित्र जाता मोगाल भवन आनी भयणीनो आयतराच्या दिसा पवित्र दीस आमी जेजून काना नगरी केल्लें तें आजाप आमी नियाळ करता पयलें आजाप जेजून वायन उणो पडलो उदक आसलें वायन थंयसर केल्लें तें गडीत आनी हें सगळें गडीत आमकां कळीत आसा जुआंव सवांजेल अध्याय 2:1 आमी वाचलें जाल्यार ह्या सगळ्या वाचपांत 2 संगती आमकां समजता एक जेजू त्या कुटुंबाच्या संतोशांत वांटेली जावं तो लग्न थंयसर संभ्रम आनी त्या कुटुंबाक संतोश त्या कुटुंबाच्या संतोशांत वांटेली जावंक थंय गेल्लो तांचे सांगता संतोष पावोंक ताचें आजारपण तांकां संतोष दिवच्या खातीर त्या घरा गेल्लो त्या देखून जेजू तांच्या संतोशांत आसलो पूण आनी एक वांटो केदना थंय वायन उणें पडलो मुर्यमायन पळयलें पुता लागीं धांवली आनी जेजू तांच्या कश्टांती जेजू तांच्या दुखांती वांटेली जाता आनी तांचे कश्ट आळू करता उणें पडलें भरती करून दिता आनी तांचें जिवीत संतोशाचें करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचेनो आमच्याय जिवितांत दिसपरते जेजू आमच्या संतोशान आमच्या जिविताच्या बऱ्या घडये आमच्या जिविताच्या आनंदान आमच्या जिविताच्या बऱ्यापणा वेळार आमच्या सांगात आसा तो आमकां सोडून वचना आमच्या सांगात रावता पूण ताच्या सड आमच्या जिवितांत कश्ट येताना दूख येताना पिडा शिडा येताना समस्या येताना चलोवन येताना आमी पडटाना आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा त्या देखून आमच्या जिविताच्या दोनूय गडितांनी बऱ्यांत आमच्या जिविताच्या कश्टांत वायटांत सोडून करतना हर एक घडी आमच्या जिवितांत जेजू आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हाका उडास येता ते एक काणी जावंक पुरो हेका एक गडीत जावंक पुरो आमी मस्त पटी आयकल्लें एक पटी एक जेजू आनी तरणाटो एका दर्याच्या तडीर थंयसर दर्याच्या त्या तडीर रेवेचेर चलोवन आसले खंय दोगी सांगात चलोवन आसले तरणाटो आनी जेजू आनी वो तरणाटो जेजू लागीं उलयतालो खंय जेजू तरणाट्या लागीं उलयतालो खंय आसोन खेळोन मुखार वेतले खंय आनी अशें मुखार वेतना तरणाटो फाटीं पळयता खंय फाटीं पळयतना रेवेचेर 4 मेटां 2 जेजूची 2 त्या तरणाट्याची आनी अशें आसोन खेळोन मुखार वेतले खंय
आणि इले मुखार वता आसतना चलतना ह्या तरणाट्यान ताच्या जिविताचो आनी एक वांटो उक्तो गेलो खंय. ताचे कश्ट, बेजाराय, दूख, सलुवणी हे जेजू लागीं सांगून सुरू केलें खंय. आनी जेजू तेज्या बगलेक चलतलो खंय आनी उलयत वतले आनी वो तरणाटो फाटीं पळयतना 2 मेटां मात्र दिसतात. 4 मेटां आसलीं, आतां 2 मेटां मात दिसतात. आनी तक्षण जेजूक तो दुर्साता खंय. म्हज्या संतोशा वेळार, म्हज्या बरेपणा वेळार हांव उलयतना सांगतना तूं म्हज्या सांगात आसलोय. आतां म्हजें दूख सांगतना, म्हजें कश्ट सांगतना, म्हजें वजें सांगतना म्हजें सांगाता तूं नाय. म्हजें सांगाता तूं नाय. म्हाका सोन्न कित्याक गेलोय. आनी तक्षण ताका ताळो आयकता. तरणाट्या, तुज्या संतोशाच्या वेळार, तुज्या बरेपणा वेळार, तुज्या जिविताच्या सगळ्या त्या बरेपण म्हज्या लागीं उसारतना तुज्या बगलेक हांव सोदलो, तुज्या सांगाता हांव सोदलो. पूण तुजें दूख सांगतना, तुजे कश्ट सांगतना, तुजी पिडा शिडा सांगतना, तुजे समस्या सांगतना तरणाट्या हांवें तुका म्हज्या हातांत उखलून दवरलो. ती मेटां तुजी न्ही, ती मेटां म्हजीं. ती मेटां म्हजीं, तुजी न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो सगळ्या वर्सां ಎಂತ घडटा. आमच्या संतोशाच्या वेळा, बरेपणा वेळा जेजू आमच्या सांगाता चलता जाल्यार आमच्या दुखा वेळा, कश्टा वेळार, आमच्या सलवण वेळा, पडण्या वेळार ताच्या पवित्र हातांनी आमकां उखलून धरता. आमी ताच्या पवित्र हातांनी आसा, उखलून धरता. दुख आमची पुसता, वजें आमचें हळू करता, आमचें जिवीत तो मुखार चलोवन व्हरता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्या लागून या आमी उडास दवरचे. इंग्लिशांत ते एक कंतार आसा, सोबीत ती उतरां आमकां उडास येता जाल्यार, ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सस वीथ अस. ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सस वीथ अस. आमच्या जिवितांत अद्भुतां असर्यां घडटात केदाळा देव आमच्या जिवितांत वांटो जाता, आमच्या सांगाता आसा. त्या देखून मोगान भावन आनी भयणीनो, ह्या सगळ्या वर्सां आमी ताचेर पातयेवन, ताचेर विश्वास दवरून आमचें हें वरास सुरू केलां. त्या देखून जेजू आमच्या सांगाता आसा. मोगाचेनो आमच्या सांगाता रावता. आमच्या कश्टा दुखांत तो आमच्या सांगाता आसा. तवळ आमी म्हणटलीं तिंत उतरां आयच्या त्या वांजेलांत, कानानगरी त्या लग्ना माटवांत तो थंयसर लग्न उत्सवाक आयिल्ले तो नवो वायन सेवल्ले. कितें म्हणाले, कोणीय जाल्यार उंची वायन पयलें दिता, मागीर सुमार असो वायन दिता. पूण तुवें सुमार असो वायन पयलें दिलोय, आतां उंची बरो वायन आतां हाडताय. मोगाचेनो केन्ना जेजू आमच्या जिवितांत मेतेर जाता, आमच्या जिवितांत वांटले जाता, आमचें जिवीत नवेंत जाता, आमचें जिवीत सुंदर जाता, आमचें जिवीत अपुर्बायेचें जाता, आमचें जिवीत वर्तें जाता. तवळ आमी वा आमकां पळयलें म्हणूंक बरो, पयलीं तो तसो आसलो पूण आतां पळय कितलो बरो जाला, ताजें जिवीत कितलें बरें जालां, ताजें जिवीत पळय कितलें नंदन जालां, ताजें जिवितांत कितली कृपा आशिर्वादां वालतात आमकां पळयल्लें आमच्या जिवितांत. केदाळा हांव आनी तूं ताचेर पातयेता, ताचेर विश्वास दवरता, ताचेर थंय एक जाता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू आमच्या जिविताक एक नवी रूच दिता, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. त्या देखून तूं माथेवाच्या वांजेल अध्याय 6 वाक्य 25 आमी वाचलें जाल्यार लेखावर तो हुस्को सगळें तें पॅराग्राफ मस्त बरी आमी नियाळ केल्लें. आनी थंय जेजू कितें म्हणटा, पळया ती अंतराळाची सुकणीं ओंपिनात उलोविना तरी तांकां सर्गी सोबा पशिनांगी. पळया ते शेतांतले काठ फूल सलमावर आयले गून त्या फुला सारको नेसलेलो ना. पळय तें तन आज आसा फाल्यां रान्नीक उजो जावन वयचें. जर तर देवान इतल्या सोबीत तरान नेटयलां जाल्यार ताचे वर्त्या तरान तुका नेटोवनांगी. हें सगळें मुंदरसून येता. पूण वाक्य 31 त्यात पॅराग्राफांत 31 म्हणटा, कितें खावचें, कितें पियोवचें व्हडली खंत करनाकात, हें सगळें सोदचें अनुभवार्थ्यांनी. ह्या सर्वाची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. त्या देखून म्हज्या जिवितांत खावचें, पिवचें, न्हेसचें, पांगोरचें इतकंत नाका, लेखा व्हरतो हुस्को नाका. पूण आमकां कितें जाय तें ताका कळीत आसा. त्या वेळा प्रमाणे कितें गरज आसा ताका कळीत आसा. त्या देखून वाक्य मोर म्हणटा, देखून सोदा पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो. फाल्यांचे चिंतून खंत करिनाकात, फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया,
तर मोगाचेनो परत एक घडी दोळे धांपया. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया मोगाचेनो. हर एक घडी हर एक दीस आमचे जिवीत चलोवन वचो आमचो धनी आमचे मुखार आसा. ताचेर पातयेनी दवरया, ताचेर विश्वास दवरया. लेखावर तो हुस्को नाका मोगाचेनो. टेन्शन वारीस आमकां नाका. जावंक बरो मारेकार पिडा विस्तारता, पूण पातयेनी ताचेर विश्वास, ताचेर सोदया ताका. ताची खुशी कितें, ताची मांडावळ कितें आमच्या जिवितांत समजोवया, जाणा जावया. ताका पयलो जागो, पयलो मान ताका दिया मोगाचेनो. परत एक घडी सगळें ह्या वर्सा आमचें जिवीत, ह्या वर्साचो हर एक दीस हर एक घडी आमी कसो करूंक वयचे वावर, आमचें जिवीत, आमची योजना सगळें ताच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया. आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत मोगाचेनो ह्या सगळ्या वर्सां ताच्या जतनेक आमी समर्पण करया. फाल्यांची कंत नाका, तो आसा. आयची कंत, आयचो दीस ताका मान दिवया, ताका पयलो जागो दिवया, ताची खुशी सोदया, ताका जाणा जावंक प्रयत्न करया. ते देखून एक घडी आमचे जिविताच्या पांयां तळा समर्पण करया, ताका समर्पण करया. ताचेर पातयेनी दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कांय सुवून येना, तो आमच्या सांगात आसा जाल्यार ते देखून ताचेर पातयेनी दवरया. विश्वास दवरून आमचे जिवीत ताका समर्पण करया मोगाचेनो. आनी त्या सोम्याक आमी आराधन करया, नमन करया. हर एक घडी आमचे सांगात आसता, आमचे जिवीत चलोवन व्हरता. हर एक घडी तसो मोग, ताची कृपा आमच्या जिविताक तो वळयता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, बेंबिरान नाका. विश्वास ताचेर, पातयेनी ताचेर. ते देखून असल्या बोगणांनी विणलेलें हें गीत आमी गायता आसतना आमची पातयेन आमचो बाबा ताचेर दवरून गावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. पाण संको 8 गीत संको 27 27. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ.
ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 हल्लेलुया 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 मंगळा येशू या घडीये तुका आम्ही समर्पण करता सोम्या. सगळी आमची पातयेनी विश्वास तुझे सोम्या. ये नवे वरास आम्ही सुरुवात केला. या वेळाची हर एक घडी तू सोम्या. आरामाने आमची तू सोम्या. आमची सगळी पातयेनी विश्वास तुझे सोम्या. हर एक घडी हर एक दीस आमचे जिवीतून तू सोलून वरताय म्हणल्या विश्वासान आम्ही हांगासर आसा सोम्या. आमकांत तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता. आमचे कुटुंब तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता. आमची सगळी योजना आमचे सगळे जीवित तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता. सोम्या प्रत्येक जणी मारेकार पिढा तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता सोम्या. तू आमच्या बगलेला साई सोम्या. आमचे जीवित सोलून वरताय सोम्या. दिसपतो ग्रास आमकां दी. दिसपतो वावर आमकां दी. आमच्या भुरग्या बाळांक हर एकल्याक राखून सांभाळ सोलून वर सोम्या. तुजेर आमची पातयेनी तुजेर आमचो विश्वास सोम्या. आमच्या बगलेक राव सोम्या. आमचे संगता राव सोम्या. आमचे जीवित हर एका दिसा सोलून वर सोम्या. तुका मान आनी वगळा तुका आराधना आनी स्तुती तुका वंदन सोम्या जेसू आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवनानी बहिणीनो पेद्रून म्हणले सोम्या कोण आसशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. ह्या सगळ्या वर्साक आमकां बॉल दिवची सकत दिवची धैर्य दिवची उत्तेजन दिवची आमकां बुजोवची. आमच्या पिडे शिडेंत आमकां भलायकी दिवची उतरां जेजू लागीं आसात. पवित्र पुस्तकाचे उतरां. तर आतां हें देवाचें उतार आयकूंक नियाळ करूंक आमी येता. सकड आमी उबे रावया. हें देवाचें उतार परगडचें आमच्या भावा खातीर. हें देवाचें उतार आयकोवच्या आमचे खातीर हर एकल्या खातीर गांवांत तशें परगांवांत विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनान देवाच्या उतराच्या नियाळान भागीदार जावच्या हर एकल्याक ह्या देवाची उतराची सकत अनुभव जावन दी. बरेपण बरी भलायकी वाडोवन दी म्हणून. आनी प्रत्येक जण ही मारेकार पिडा ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तीन जेजून ताच्या उतरान म्हणलें नापयस जा पयसर. तर सोम्याची उतरां बळादीक सकत ह्या पिडेक पयस करून दीत नाश करून सोम्याच्या उतरांचे रास सोलून दी म्हणून आमी मागून देवाचे उतार आयकूंक आमकां आमी तयार करया. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात उतरांची विताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगी रावूंक म्हाका पावोक. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण मुझे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. आयच्या वचपांत जेजू म्हणटा तुमी जर तर मुझे थंय एकवटान रावल्यार
तुम्ही फळां बरीत जावंक आनी जियोंक शकतल्यात. म्हजे वेणे तुम्ही फळां बरीत जावन जियोंक शकनात म्हणल्यार असो अर्थ जावन आसा जेजू देवाचें उतार. जो आमच्या पयल्या अध्यायान आमी पळयता वेळा काळा आदीं उतार आशिल्लें आनी तें जेजू म्हणल्या स्वरुपार ह्या संवसाराक आयलें. जे दाळा हांव आनी तूं देवाच्या उतराच्या आदारार जीवन म्हजें आनी तुजें बांदून हाडटा, हें जीवन म्हजें आनी तुजें फळां बरीत जावंक शकता. उडास दवरया, हांव आनी तूं ह्या संवसारांत जियोवचें परजळच्या खातीर, न्ही एका बावुरल्या फुला भशेन जियोंक. बगार फुलुल्ल्या फुला भशेन परजळच्या नेकेत्रा बरी, परजळच्या दिव्या बरी जियोंक म्हाका आनी तुका आपोवणें थोमें. पयत पुस्तकांत आमी पळयता इसाया प्रवादाच्या 60 अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा, ऊठ परसळे जा, तुजो ऊस वाडयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान उलो दिल्लो जावन आसा, ऊठ आनी परजळे जा. न्ही मोगाचेनो, ऊठ आनी एका कोणशाक राव, या बोस या न्हिदे म्हणून सर्वेस्पर देव सांगना. सर्वेस्पर देव सांगता उठून उबे राव आनी हांवें तुवें परजळीत जावंक सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका उलो दिता. आनी हेच इसाया प्रवादी मुखांतर जें कितें सर्वेस्परा देवा बापान सांगिल्लें तें सामातेवाच्या 5 अध्यायान 16 वाक्यांत पळयता. जेजू म्हणटा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. म्हज्यो आनी तुज्यो करण्यो सर्वेस्परा देवा मुखार परजळोवंक जाय. आनी हो परजळ मोगाचेनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हो परजळ उठून उबे रावन रावल्लो परजळ सर्वेस्पर देव आशेता परजळोवंक जाय ह्या समाजान, परजळोवंक जाय ह्या संवसारान. आनी थवळ हांव आनी तूं सर्गींच्या देवा बापाक महिमा दिता. आनी तेच खातीर स्वामी जेजू 15व्या अध्यायांत सांजोवांच्या 8व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. फळ हांवें दी जाय. कसलो फळ दी जाय? एक बरो उजवाड जावन हांवें तुवें जियोंक जाय. म्हजें तावन तुजें तावन फळां बरीत जिवन जियोंक जाय. जर तर फाटलें कशेंय आमचें जिवन आसूं दी. हें 2022 वर्स हर एका भावार्थ्याच्या जिवनांत प्रत्येक तरान म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत हांव आनी तूं एक फळां बरीत जिवन जियोंक जाय. आनी ज्या दाळा हांव आनी तूं फळां बरीत जिवन जियेता थंयसर सगळें परिवर्तन घडटा. आयची म्हजी आनी तुजी परिस्थिती कशी आसूं दी मोगाचेनो, मुखलें जिवन फळां बरीत जायचें म्हणलें आमची सगळ्यांची आशा. फळां बरीं जावचें म्हळ्यार कशें? फळां बरीं जावचें म्हळ्यार थंयसर एक 5 आयाम आसात. ह्या 5 डायमेन्शन्स आर देर. थवळ मात्र हांव आनी तूं फळां बरीत जिवन जियोंक शकता. पयलें आनी भोव गरजेचें डायमेन्शन ह्या आयाम जावन आसा, म्हजो आनी तुजो आत्मो भलायके बरीत आसा जाय. ए प्रॉस्परस सोल म्हणटा आमी. भलायके बरीत हेल्दी सोल ह्या म्हजो आनी तुजो आत्मो भलायके बरीत आसा जाय. आज म्हज्या आनी तुज्या बोवारी साबार संगत्यो आसात. वातावरण कदळ्ळां. म्हज्या आनी तुज्या बोवारी वातावरण कदळ्ळां आनी तें वातावरण सोमा करी जाय म्हणून हांव आनी तूं मस्त प्रयत्न करना आसा. जावंक पुरो एक न्ही एक नवे कायदे येतात, जावंक पुरो नवे पिढा येतात, जावंक पुरो नवे सन्निवेश म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार आसात. हें पुरा भायलें वातावरण मोगाचेनो. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुजें भितरलो आत्मो जर तर भलायके बरी जालो जाल्यार तुजें जीवन आशिर्वादीत जावंक शकता मोगाचेनो. आनी हेच खातीर सांजो हांव 3ऱ्या अध्यायांत 3ऱ्या पत्रांत 2ऱ्या वाक्य अशें म्हणटा, मोगाच्या इश्टा, तुजी आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ल्या बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं
आनी हे संगतीनी तुका बरेंपण लाभूं मोखानी तुका बरेंपण लाभचें मोगाचें न्हू थवळ म्हजी आनी तुजी आत्म्याची भलायकी बरी आसल्या वेळार खेदाळा म्हजी आनी तुजी आत्म्याची भलायकी बरी आसता संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मेळटात आनी त्या देखून जेजू सामादेवाच्या 6व्या अध्यायान मोत मोरेन वाक्य म्हणटा सोदा तुमी पयलें सर्गींचें राज आनी हरियेक तुमकां मेळटलें अर्थ समोगाचें न्हू सोदा तुमी पयलें सर्गींचें राज हरियेक तुमकां मेळटलें कित्याक म्हळ्यार खेदाळा तुमी सर्गींचें राज हांव आनी तूं सोदून वेता थवळ म्हजो आनी तुजो आत्मो एक बळिश्ट भलायकेवंत आत्मो जावन आसतलो खेदाळा हो बळिश्ट भलायकेवंत आत्मो आसा थवळ म्हाका आनी तुका हरियेक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मेळोवंक साध्य आसा पूण आज आमचो आत्मो कसो आसा म्हणलें हांवें तुवें चिंतूंक जाय मोगाचें न्हू पयत पुस्तक म्हणटा खेदाळा तुजो आत्मो परिशुद्ध आसा थवळ तुका सर्वेस्परा देवाची आशिर्वादां लाभतात किर्तन 24 किर्तनांत 4 आनी 5 वाक्य अशें म्हणटा मोगाचें न्हू नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो फोडकीरपणाचेर आपलें मौन धर नासलो आनी साफूत घेवन पेल्याक फसय नासलेलो ताका मेळटलो सर्वेस्परसो आशिर्वाद खेदाळा म्हजो आत्मो नितळ जावन आसता आनी थवळ सर्वेस्परसो आशिर्वाद म्हजेर आनी तुजेर मेळटा आनी हेच खातीर सर्वेस्पराच्या त्या आशिर्वादा वरवीं हांव तो समृद्धी जाता म्हणटा क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्वोत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात उडास दवरा मोगाचें न्हू क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटांत केदाळ हांव तूं क्रिस्त सवें एकवटांत जिजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवल तुमी जावन आसात फांटे खेदाळा तुमी म्हजे फांटे जावन म्हजे तें एकवटात थवळ तुमी फळ दिवंक शकतात आनी तेंच एफेसकारांक बरयल्या पयल्या हातान 3ऱ्या वाक्यान आमी पळयता क्रिस्त सवें आमकां त्या एकवटांत सर्गींची सर्वोत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात म्हजें आनी तुजें जिवीत हर एका शेतांनी भलायकी बरी जावचें म्हजें आनी तुजें जिवीत हर एका शेतांत समृद्धी बरी जावचें म्हजें आनी तुजें जिवीत हर एक कडेन गेल्ल्या कडेन फळां बरी जावचें सर्वेस्पराच्या एकवटान जाल्ल्या वरवीं आनी थंयसर म्हजो आनी तुजो आत्मो बळादीक जाल्ल्या वरवीं आमचें जिवीत परसळटा मोगाचें न्हू आनी केवल आत्मीक देणी मात न्ही संवसारीक संगत्योय संवसारीक ग्रेस्काय आनी इतर जैत म्हाका तुका लाभता म्हणण्याच्या पुस्तकांत 10 अध्याय 22 वाक्य म्हणटा सर्वेस्परसो आशिर्वाद ग्रेस्काय हाडटा वावर ती कांयच वाडोवंक शकना म्हजें आनी तुजें खाळ ओकाचें चिंता मोगाचें न्हू हांवें वावर केल्ल्या वरवीं हांव फळां बरी जाता म्हणून कितलेशा फावटी सर्वेस्परा देवाचे आशिर्वादा वरवीं हांव तूं ग्रेस जावंक शकता मुस्तुबटी आमचे संवसारीक चिंताप हांवें इतल्या वरां गळयल्या वरवीं हांव इतलो समृद्धीवन जावंक साध्य पवित्र पुस्तक म्हणटा तुवें कितले वरां गळटा म्हणलेल्याक न्ही बगार लेख जावन आसा म्हजे आशिर्वाद तुजेर आसा गे म्हणलें त्या देखून किर्तन 27 म्हणटा सर्वेस्परान घर बांदल्या शिवाय बांदतलेसो वावर व्यर्थ कित्याक हांवें तुवें कितलोय वावर करीत ताका फायदो दिवचो सर्वेस्परा देवान मात्र सकाळीं तो सांजे पर्यंत घडलें व्यर्थ सर्वेस्परो न्हिदून आसल्या व्यक्तीक तो दिवंक शकता कित्याक ताचे आशिर्वाद म्हाका तुका फळां बरीत करता शिवाय म्हाका तुका ग्रेस्त करता शिवाय खंयचीय सकत म्हज्या आनी तुज्या मनशा वावराचे सकत खंयसरी म्हाका तुका वन पावयना मोगाचें त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा हांवें तुवें आत्मो बळिश्ट जावन बळादेक जावन समृद्धीवन जावंक जाय केवल आर्थीक समृद्धी मात्र न्ही पवित्र पुस्तकांत तुमकां जायतीं उदाहरणां आसात 1-2 उल्लेख करचें जाल्यार जोशुआचें पुस्तक पळयलें जाल्यार जोशुआ हर एक कडेन झुजांनी जिखल्लो मनीस जावन आसा खंयच्याय झुजान तो चलवना एका झुजान तो चलवालो आनी तें जावन आसा मोगाचें न्हू
आय शाराचें एक ल्हानशा शाराचें झूज व्हडले झुजान जिखल्लो वो जोशुआ एका ल्हानशा आय शारांत चलवता सर्वेस्परा कडेन विचारता सर्वेस्परा कित्या खातीर आमी चलवाल्या हे देशान शहर इतलें व्हडलें म्हजें सैन म्हजें ल्हानशें सैन आसल्या वेळार वैरींचें व्हडलें सैन आसल्या वेळार हांव जिखलो तर आज म्हजें येदें व्हडलें सैन आसून एका ल्हानशा शार आय शारा कडेन कशें हांव चलवालो सर्वेस्पर म्हणटा तुज्या व्यक्तीने शिरा पडले वस्तू तुज्या दवरल्या आनी त्या खातीर तुमी चलवाल्यात घरा वचून वाचा जोशुआ पुस्तक असो 7वो अध्याय पयले तावन 26वें वाक्य घरा वचून वाचा थंयसर स्पश्ट तरान जोशुआ अर्थ जाता आनी तो स्वता खंयसर शिराप पडले वस्त आसा आनी एक कूळ काण एक घराणें काण पळयत आसतना आख्रेक ताका कळटा आखान म्हणल्या एका व्यक्ती लागीं ताणें शिरा पडली वस्त ताज्या हातान दवरली ताजे थंय दवरली एका व्यक्तीचें आत्म्याचें पथर सगळें सैन चलोवंक शकता आज हांव तूं सांगूंक पुरो म्हजे समुदाय कित्याक अशें चलवता मोगाच्यान म्हज्या समुदाय चलवता कित्याक म्हणून विचारच्या पास म्हज्या समुदाय कितल्या आत्म्यान बळिश्ट आसा म्हणल्या विचारांत आमी कोण चिंता लेखा पटयता मोगाच्यान आमी सगळें सांगता सगळे आमकां चलवयतात सगळे आमकां उपाद दितात थंय उपाद दिता वय उपाद दिता कितलीं जाणां आमी सांगता म्हज्या समुदायांत भलायके बरेत आत्मे कितले आसात म्हजो समुदाय एक बळिश्ट आत्म्याचे समुदाय जावन आसा गे म्हणल्या विशयान हांव तूं कितले वटेन चिंता पटयलां जायते तितले आमी विविध एंगलार विविध दृश्टिकोनान आमी पळयलें जाल्यार ह्या दृश्टिकोनान आमी केदाळा पळयलें बळिश्ट जावन आसलो दावीद राय समेत प्रद्वराच्या पातकांत पडिल्ल्या वेळार ताजें जिवीत कठिनायेचें जाता पयत पुस्तक म्हणटा ताणें राज सोडून देवाचें पडलें पाताक ताका सर्वेस्परा देवान बक्षिलें जाल्यार पातकाचो परिणाम जावन आबसोलोमान येवन सगळें ह्या दावीद रायक धोंवडेत आसतना राणान ताणें वचून देवाचें पडलें ताज्या पत्नी उपपत्नीक थंयसर रावळेरान ताणें सोडचें पडलें मोगाचें न्हू कारण एकच आत्मो थंयसर पिडेस्त जालो आत्मो पिडेस्त जालो आत्मो समृद्धीन आसलो त्या देखून उडास दवरया पयल्यान पयलें फळां बरीं जायचीं जाल्यार म्हजो आनी तुजो आत्मो कितें जावंक जाय प्रॉस्परस समृद्धीवन जावंक जाय दुसरें फळां बरीं जावंक कितें करीत जाय म्हजें आनी तुज्या मनाचें रुपांतर जायचें म्हज्या आनी तुज्या चिंतपाचें रुपांतर जायचें रुपांतर तें जाल्या शिवाय हांव तूं फळां बरींच जावंक शकना मोगाच्या जर तर म्हज्या आनी तुज्या चिंतपांत आसा हांव एक केवल ल्हानसो व्यक्ती केवल हांव सेवा करूंक मात्र असो व्यक्ती अखेर पर्यंत म्हज्या जिवनांत सेवा करनच एक ल्हानसो व्यक्ती जावनूच हांव जियेतलो शिवाय वरच्या स्थानाक म्हाका वचूंक जायना केदाळ हांव चिंता ह्या संवसारांत सर्वेस्परान आदामाक दिल्लो अधिकार उपरांत आब्रामान चलयल्लें तें दळबार उपरांत इसाक जाकोबान तें चलयल्लें दळबार ताजी आब्रामाचीं भुरगीं जावन सोम्यान जेसूचीं भुरगीं जावन हांव एक समृद्धीवंत अधिकारशाही म्हणून चिंतूंक प्रारंभ करता हांव थवळ सुमार वर्स जावन आमी समृद्धीच्या कुशीन गोवन वेता त्या देखून रोमागरांक बरयल्ल्या 12वें दुसरें वाक्य म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवीं जावं तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जावं थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी जाणा जातल्यात हांव एक उदाहरण दिता आमचे पैकी जो कोणाक पुअर सेल्फ इमेज आमी म्हणटा म्हळ्यार आमचे थंय एक आमकांच आमच्या विशयान कीड मनोभाव असल्या व्यक्तींक यशस्वी मेळटा गी कोणाक
आपणा विशयी तस कीळ मानव आसा कोणाक आमी म्हणटा पुअर सेल्फ इमेज असल्या व्यक्तीक जैतिवन जावंक कश्ट आसा मोगाच्यान. कित्याक गेले म्हळ्यार खंय गेल्यार तो मनीस फाटींच रावता आनी फाटींच उरता. जर तर म्हाका आनी तुका विश्वास धैर्य आसा, आमी कितें कॉन्फिडन्स म्हणटा आत्मविश्वास म्हणटा ते आसलो व्यक्ती मुखार येता आनी जिवनांत मुखारच वचून पावता. सगळें म्हज्यान तुजें जिवितांत म्हज्यान तुजें चिंतपाचें रूपांतर गरजेचें मोगाच्यान. आमकां साबार संगतींनी गिन्यानच ना, साबार संगती विशयी कळीतच ना. आनी त्या देखून ओजया प्रवादी 4 अध्याय 6 वाक्यान म्हणटा गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता. आज हांव आनी तूं नाश जावन आसा जाल्यार हाका कारण मोगाच्यान गिन्यानाचो अभाव. आमकांच आमी कोण म्हूण गुंतूना, आमकां आमचे मोतींत चिंताप दृढ विश्वास सोमाना. आनी त्या देखून आमी दीस वेता कोणशाक फाटीं वचून आसा मोगाच्यान. पयत पुस्तकांत आमी जाणा गिन्यान हेजे तर हांवें तुवें कितें करी जाय. गिन्यान आमकां हर एकल्यांक जाय जेवण आशा आसा. आनी त्या देखून जोशुआ पुस्तकाच्या 1 अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर, तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें. केदाळा म्हाका आनी तुका सुफळ आनी जैत, केदाळा समृद्धी आनी जैत येवन मोगाचें न्हू. केदाळा हांव धर्मशास्त्र म्हजो वांजेल थवळ वाचता, थवळ नियार करता. हांव एक यशस्वी व्यक्ती, यशस्वी उद्यमी, यशस्वी प्रोफेशनल, यशस्वी वावराडी, यशस्वी हर एका शिकपी व्यक्ती जावंक पावता मोगाचें न्हू. पूण कितें जाता आमच्या बोवारी उजवाड नातेल्ल्या व्यक्ती बरी हांव आनी तूं जाल्या. हांव दुसऱ्या कोरिंथांक बरयल्या 4 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा सुवार्थचो उजवाड ताणें पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थाच्या परजळ्यान परगट जाल्ली पळोवंक ते शकनात. मोगाचें न्हू, म्हजी आनी तुजी अविश्वासी मोती कुरड्यो जाल्यात मोगाचें न्हू. आज जेजू म्हणटा हे रुपांतर जावंक जाय, नाजाल्यार हांव आनी तूं फळां बरी जावंक शकना. कुरड्यो मोती आयच्या दिसा सगळ्यो सर्वेस्पराच्या नांवान सगळ्यो ब्रेक जावन उजवाड सर्वेस्परचो येवंक जाय. उजवाड म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उजवाड येवंक जाय. उजवाड आनी गिन्यान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावंक जाय. कश्टांत नश्टांत हांव आनी तूं भोंवन आसा मोगाचें न्हू. किर्तन 82 अध्याय 5 वाक्य म्हणटा पूण तांकां गिन्यानी ना, मोती ना, खाळोखान ते बांदतात, पृथ्वेच्यो बुन्यादी हाल्ल्यात. म्हज्या आनी तुजे जिविताच्यो बुन्यादी आज हाल्ल्यात मोगाचें न्हू. सगळ्यांच्यो म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्यो बुन्यादी हाल्ल्यात. कित्याक किर्तनकार म्हणटा पूण तांकां गिन्यानी ना, मोती ना, खाळोखान ते भोंवतात. त्या देखून म्हज्या आनी तुजें जिवीत आज हलता धलता आनी स्थिर ना. म्हाका आनी तुका खंयसर कित्या खातीर त्या काळोखान हांव आनी तूं जिवन आसा मोगाचें न्हू. म्हजें आनी तुजें रुपांतर जावंक जाय. तिसरें उडास दर्यान तिसरें पयलें आत्मो समृद्धीवंत ह्या भलायके बरीत. दुसरें मोत रुपांतर. तिसरें ग्रेसकाय म्हजें तें आनी तुजें तें जाय, फळां बरीच जावंक जाय. ह्या संवसारांत हांवें आनी तुवें जियेचें जाल्यार म्हाका आनी तुका ग्रेसकायची गरज आसा, ग्रेसकायची गरज आसा. त्या देखून जोब कितलो जोब पयलें ग्रस्त जावन आसलो, देवा थंय ताका संबंद बरें दवरनासलो आनी ग्रस्त जिवन आसलें. सैतानान काळोख ताच्या जिवितांत हाडलो, पूण केदाळा सर्वेस्पर देव ताका दृश्टी घडोवन आशिर्वाद करता. कशें आशिर्वाद करता?
जोबाच्या पुस्तकान 42 10 वाक्य म्हणटा, जोबान आपल्या इश्टां पासत प्रार्थना केल्या उपरांत सर्वेस्परान जोबाची ग्रेस काय फाटीन दिली. सर्वेस्परान ताका आदी आशिल्ल्या त्या प्रास थोड्या मापान दिले. सर्वेस्पराची आशा जावन आसा मोगाच्या न्हू. ताच्या भक्तान समृद्धी भरीत जीवन जिवंक जाय. ताच्या भक्तान आशिर्वादाचें जिवन जिवंक जाय. पूण उडास दवरूंक जाय, जें कितें म्हजें तें आसची समृद्धी ती म्हजी न्ही, बगार सर्वेस्पराची. कित्याक जाल्यार हांव त्या ल्हानपणान आसता सर्वेस्पर देव आशिर्वाद संतत जावन संततेक दिता. आनी त्या देखून आमी द्वितीय पुस्तकान 8व्या अध्यायान 18 वाक्य पळयता हांव. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो उगडास दवर, तुवें ग्रेस काय पुंजोवंक तुका सकत दिली थाणे. कित्याक तो तुज्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या सल्ल्याक विश्वासी रावलो आनी आज पर्यंत तो विश्वासी रावला. उडास दवरया, मुझेडे आनी तुजे कडेन आसची संपत्ती सर्वेस्परान दिल्ली ती. आनी केदाळा असली बुद्धवंतकाय म्हाका आनी तुका आसा. बुद्धवंतकाय सर्वेस्पराच्या उतराची. सर्वेस्परा विणे म्हजेडे कांयच ना, जें कितें म्हजें आसा सर्वेस्पराचें. पयत पुस्तक म्हणटा, असली ग्रेस काय सदांच बाळचेत आसली. म्हणण्याच्या पुस्तकांत 21 अध्यायान 20 वाक्य म्हणटा, बुद्धवंत मनशाच्या घरांत मोलादीक दिरवें उरता, पूण मूर्ख तें ग्रास येता. आमी सांगता खोडयाळांत एका काळार आमचे समुदाय ग्रस्त जावन आसले. खंय गेल्यार आमचेच जागे आशिल्ले, आमचेच IAS ऑफिसर्स आशिल्ले, आमचेच अधिकार आशिल्ले. आमी समुदाय एक समृद्धी येवन जावन आसली. आज आमी खंयसर आसा, आमी खंयसर आसा, खंयसर चुकोवन पडले हांव, खंयसर चुकोवन पडले हांव मोगाचें न्हू. पयत पुस्तक म्हणटा, बुद्धवंत मनशाच्या घरांत मोलादीक दिरवें तशेंच उरता. आमी गम्मतांक गेल्या जावंक पुरो आमच्या मलकाडे सोरो पिवन बेबदे जाले, संगीताच्या नाचाक पिसवाले हांव, डान्साक पिसवाले हांव, सगळ्या केवान तो पिसवाले हांव. पूण पवित्र पुस्तकाच्या त्या उज्यान, पवित्र पुस्तकाच्या शब्दान हांवान थंय बरोवंक ना, हे आमचे मलकाडे बरोवंक ना. आनी ह्या खातीर आज म्हजे समुदाय खंयसर आसा मंगळुरांत, ह्या कोडयाळान म्हजे समुदाय खंयसर आसा. कोणा खातीर हांवें उलोवचें, खंयसर आमी उलोवचें, कोणाक आमी मांडून हाडचें. सगळे म्हणटा आमी पयले तशें आशिल्ल्या, आमी पयले अशें आशिल्ल्या, आसल्या इतले बरें आशिल्ले आसता तर आमी देवाचो उडास काडन, देवाचें ध्यान करन फळां बरी जावन मुंदोरच्या बदलाक आमी ह्या समाजांत गम्मतां मारली मोगाचें न्हू. संवसारीक कुशलायेक चड म्हत्व दिलो, देवाच्या उतराक कोणशाक दवरलें, कोणशाक दवरलें. हांव सांगना आमी मागोवना म्हूण सांगना, पूण देवा थंय आमी एकवटान ताज्या उतराक सांगातपणान बळादीक तरान ताणें दिले ते आशिर्वाद, इतली समृद्धी ग्रेस काय सर्वेस्परा देवान दिली, ताका विश्वासी जावन आमी घट्टमूट रावंक आमी सकोना मोगाचें. आज परत म्हज्यान तुज्या जिवितांत इश्ट समृद्धी जायची. म्हज्यान तुज्या जिवितांत आमच्या समुदायाक इश्ट समृद्धी मुखल्या दिसांनी हे जाय तर हांवें तुवें त्या जेजू क्रिस्ता लागीं एकवटान जिवंक जाय. तवळ म्हज्यान तुजें स्वरूप मोगाचें बदलता बदलता. चवथें जावन आसा बरें इश्ट म्हज्यान तुज्या जिवितांत समृद्धी बरी जावंक जाय, ह्या फळां बरी जावंक जाय. बरें इश्ट इश्टिणी. इसाया प्रवादीच्या 49 अध्याय 18 वाक्य म्हणटा, तुजे दोळे उबार आनी भोंवती पळय, सगळीं एकठांय जावन तुजे इशें येतात. म्हज्या जिवाचो सपूत म्हणटा सर्वेस्पर, हांकां सगळ्यांक तूं तुजो शंगार कसो घालतले आनी एका व्हंकले भशेन तुकाच तूं नेटयतले. केदाळा म्हज्या बोवारी म्हजे इश्ट इश्टिणी एक प्रामाणीक इश्ट इश्टिणी आसात, म्हज्यान तुजें जिवन नंदन जाता मोगाचें नांव. मोटव्यान करचे खातीर हांव फास्ट येता इल्लें वतस आसा. सिराकाच्या ग्रंथान 6व्या अध्यायान 17वें आनी 19वें वाक्य अशें म्हणटा, म्हज्यान तुज्या जिवितांत पयत पुस्तक म्हणटा, एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो, जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंस मेळटा. विश्वासी इश्ट इतली मोलादीक वस्त ना, विश्वासी इश्ट इतली मोलादीक वस्त ना, ताचें मोल करूंकच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताच्या वकात सर्वेस्पराच्या भिरांत आशिल्ल्यांक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरें इश्ट करता, कित्याक जसो आपूण तसो ताजो इश्ट. आज आमच्याच इश्टाक आमी पळय जाय. आमचे कडेन कांय आसा म्हणून, आमचे कडेन दूद आसा म्हणून दूद उरूंक येतात,
आमचे कडेन मोव आसा म्हूण मोव व्हरूंक येतात आनी आमचे कडेन कांय नासल्या वेळार आमकां खाण उडयतात गी. वा म्हजें आनी तुजें घटाय करूंक ते पळोवचें इश्ट म्हजे आनी तुज्या बोवारे आसात मोगाचें न्हू. म्हजे आनी तुजे इश्ट म्हाका आनी तुका घट करूंक आसचे खरे इश्ट गे. या म्हजे आनी तुजे कडेन आसचे गम्मतां मारन खुशी आसतना आसून कश्ट आसल्या वेळार धांवचे तसले इश्ट गे म्हणलें आमकांच आमी विचारण करूंक जाय. पांचवें कुडीची भलायकी हांवें तुवें सांगूंक जाय मोगाचें न्हू. एकच कूड आसची, एक केदाळा परत कूड आसता थवळ पर्यंत हांवें तुवें देवाची सुवार्ता प्रगट करीत देवाच्या शुभ वार्तेंत जियोवन ताच्या उतार पाळण संतोशान समृद्धीन जियेत. त्या देखून एक बळिश्ट कुडी देवाचें फळां बरीच जावंक एक मस्त गरजेचें जावंक पुरो आमी एक्सरसायज करून जावंक पुरो या इतर रितीन जावंक पुरो आमची कूड आमी सांबाळूंक जाय. जर तर आमची कूड आमी सांबाळना आमी दिसान दीस आमी वीक जावन येता, अस्कस जावन वता. त्या देखून फळां बरी जाय जाल्यार 5 संगती गरजेच्यो. पयलें आत्म्याची समृद्धी, दुसरें मोतीचें चिंताप हांवें तुवें बदलूंक जाय, तिसरें आर्थीक समृद्धी म्हणजे तें ग्रेस्काय जावंक जाय, चवथें इश्टगतीची समृद्धी जावंक जाय, पांचवें कुडीची. हे 5 संगती सांगता आसल्या वेळार हांव आनी तूं फळां बरीच जावंक शकता. त्या देखून आज सर्वेस्परा लागीं मागया सर्वेस्परा आमकां हर एकल्यां की ह्या वर्सा फळां बरीत कर. ह्या 25 शेतांनी आमकां बळा दीक कर आनी ह्या वरवीं ह्या समाजांत फळां बरीत तरान जियोंक तूं आमकां कृपा दी म्हूण सर्वेस्परा लागीं आतां मागया. Let us look at the mighty Lord. Let us surrender all our worries. Let us surrender all our troubles unto Him. It is the Lord who grants us victories in all our difficulties. The word of God says, it is not the sun or the moon, but the Lord who shines over us, and the glory of the Lord will be with us forever. Isaiah chapter 60. Let us surrender to the Lord all our worries, maybe physical sickness. Many of us are suffering from various sickness or any pressures in the life, tensions and worries, disputes in the families. Let us surrender it to the Lord. Let us also surrender many spiritual and financial problems that we are facing. May the grace of the Lord come upon us mightily and set us free from all these bondages. Let us get the grace of the Lord to draw ourselves closer unto the Lord, so that His grace may be upon us mightily and deliver us from all the troubles. Lord, we pray specially for the wisdom, guidance and the knowledge to come upon us, that we may be guided by your Spirit mightily to do your work in every situation. May we receive your word and listen to you and walk according to your word, that we may walk according to your will. We surrender all our bodies unto you. May through your precious blood and your grace, let there be a healing of the body, mind and the soul. We surrender the situations and the problems faced by different persons unto you, our family members, our friends, and all the people whom we know, and the circumstances around us. May through the fire of the Holy Spirit, let everything be transformed, and may we be delivered, and may we be able to worship you more deeply. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೆತ್ತೆಯಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯಾ.
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಎನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೋಣ, ಕ್ಷಣಿಕಣ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುಣ, ಕ್ಷಣಿಕಣ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗಣ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗಣ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಹೋಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಹೋಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. Oh, merciful Jesus. Yeswe stotra vandane, Yeswe aaradhane, Yeswe mahime, Yeswe stuti. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is showing that He is restoring a marriage where there is separation or going through phases of divorce. The Lord is specially showing, due to a mother's prayer, the Lord is restoring the couple.
The Lord is also blessing a pregnant woman. I also see somebody who is facing a problem with the blood cells, some problem in the report, and the Lord is supernaturally healing them. I see a person who is praying for a patient who is suffering from cancer, and the Lord is healing that person. The Lord is also granting wisdom on the children and many youth who are in the Lord to take the right direction and go through the right course. The Lord is also showing Jesus. grace upon few individuals, and the Lord is financially blessing them. I see the Lord granting His Spirit more mightily upon them who are acting on His word and who are being led by the Spirit. The Lord is showing the Spirit of the Lord is coming upon them mightily. He is descending upon them, strengthening them in every course, and everywhere where they turn, the Lord is prospering them. The Lord is also guiding the path of a parent. The Lord is mightily blessing. I see a man here who is old and who has been coming to the prayer. The Lord is telling, I have blessed you and I have healed you before. And the Lord is telling, I am going to prosper you and your worries are going to be taken away. And the Lord is blessing this person mightily. The Lord is also blessing a congregation of sisters, and the Lord is granting them the grace to go more deeper in the Lord and granting them the gifts and fruits of the Holy Spirit. The Lord is also showing the community is going to be strengthened in the coming days through fasting and prayer. Jesus, hallelujah. The Lord is going to grant the wisdom and the knowledge to the leaders. New leaders will come and the old will be strengthened by the grace of God. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्व आम्ही दिंबीगाले आमगच्छनो सोमयाच्या आजारपणात आमी आसाव. देवाचे उतार आमी नियाळ केले. ह्या उतराची सकत आमी आयकली. प्रत्येक जावन ह्या सुवातेचेर आनी खंयसर कोण ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसात त्या हर एक सुवातेनी सोमयाची कृपा सकत वालतेत आसा. सोमयाची गूण करची सकत, सोमयाची बरेपणाची सकत. सोमी पेद्रोच्या घरा गेलो, पेद्रोच्या सासूमायेच्या घरा, आनी पेद्रोची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजून तिका आपडलें आनी तक्षण ताप तिचे जावन पयस गेलो. बरी भलायकी मेळ्ळी आनी ती उठोवन तांची सेवा करूंक लागली. जेजू तावन कृपा वालता. जेजून आपडल्यार बरें जाता. आनी जेजून त्या देखून म्हणलें म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. हर एक घडी आमकां बरें करूंक, बरें जावचे खातीर तो खुशी व्हरता. तर मोगाचे न्हू, एक घडी दोळे धांपिया. आज आमी विशेश तरान समर्पण करया. ही मारेकार पिडा ह्या दिसांनी विस्तारीत आसा. कोविड वा कोरोना पिडा विविध रुपांनी विस्तारीत आसा. जायते जण सगळ्यांनी इतल्यांनी विस्तारतात. जायते जण ह्या पिडेक वळख जाल्यात, कश्टातात.
आज आम्ही विशेष तरान सुमयाची मजत कृपा आम्ही मागून घेवया. आमचे कुटाम आमकां आमच्या मोगाच्यांक त्या सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ह्या मरेकार पिडेतावन, ह्या मरेकार तापातावन, ह्या मरेकार पिडेच्या अनवरातावन सुमी निवारच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. जशें तो पेद्रूच्या सासूमाईच्या घरा गेलो आनी तिका आपडलें आनी तक्षण तो ताप तिचे जावन पयस गेलो. आज सुमी ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या हर एका भाव भयणीक आपडून दी, तांकां बरी भलायकी दिवन दी. तो ताप कितें उणेपण आसा तें सगळें पयस करून दी म्हणून आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन ही पिडा मारेकार पिडा ह्या संवसारांत हांव वेगळी सुमी पयस करून दी. आमचे थंय काकुलदार जावन दी. जायतो नश्ट आमच्या संवसाराक आमच्या बवारी जाता ताचा अर्थीक तरान प्रत्येक जावन प्रगती जायना, बिझनेस चलना आनी जायतो वावर आमची भाव भयणी कश्टातात. सुमी आमचे थंय काकुलदार जावन दी. सुमी ताचे दोळे उक्ते करून दी. प्रत्येक जावन ह्या पिडेक फरमावन दी. ह्या संवसारांत हांव नपयस जावच्या पयस जावच्या खातीर आमची पातयेनी सुमयाचेर आमचो विश्वास सुमयाचेर, कित्याक ह्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी हांगासर आसा विशेष तरान ह्या आराधनान वांटेल जावचे आमी हर एकली विविध पिडेशिडेक वळख जाल्ल्या सक्कड भाव भयणीक सुमयेच्या पांयां तळाड्या जावं आमच्या कुटुंबांत, आमच्या बवारी, आमच्या वळखीच्या, आमच्या मोगाच्या, आमच्या दियेसीच्या सक्कडांक सुमयेच्या पांयां तळां आमी हाडया. प्रत्येक जावन ह्या मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्यांक सुमी वेगीच गूण करून दी, बरी भलायकी दिवन दी. ही पिडा पयस सरच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. ह्या नवें वर्स आशिर्वादाचें जायचें, ह्या नव्या वर्साचें कंटक जावन अशी ही मारेकार पिडा वेगींत पयस सरोन दी. आनी त्या मारीपा सुमयेचें बरेंपण आशिर्वाद अनुभव करून हे वरस प्रगतीचें वरस जावन दी. सर्वय रितीन अभिवृद्धीचें वरस जावन दी. बरेपणाचें वरस आमकां जावन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान सुमया खातीर आमी मागया मोगाचें. पातयेनीन बाबरतान आमच्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. सुमी कशी व्हरता तर त्या सुमया कडेन आमी मागया, समर्पण करया. तरी पूण आमचे दोनी हात ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमी उबारया. हे हात न्हय आमी सक्रामेंता थंय, हे जेजूचे हात आमी उबारचे सगळ्या संवसाराक, आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या दियेसीजेक, आमच्या समाजाक थंय आमी उबारून धरचे मोगाचें न्हू. आनी सुमयाच्या नांवान आमी मागचें, सुमया कडेन आमी मागचें. सुमी आमच्या हातां मारीपात ताजी आशिर्वादा, ताजी कृपा वालता, बरेपणाची सकत वालता मोगाचें न्हू. तरी पातयेनीन ह्या हात उबारया, पातयेनीन बावार्थान ह्या हात उबारया. आनी ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया सुमयाचो तो स्वादीक पवित्र आत्मो देवून येवन दी, देवून येवन दी तो पवित्र आत्मो सगळ्या निटल्यानी. कित्याक रस्त्याच्या सुरवेर आसलो मांडावळ घाल्लो, सगळी मांडावळ घाल्लो तो पवित्र आत्मो आज परत आमच्या पृथ्वेचेर मांडावळ घालून दी. पृथ्वे विरोध कितें आसलता तें नापायस करून दी. आनी प्रत्येक जावन ह्या मरेकार पिडेंतले आमकां निवारून दी, राखून दी म्हण सुमया कडेन आमी विशेष तरान ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू. हर एका भाव भयणीक आमी समर्पण करया. प्रत्येक जण ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भावंडां कश्टांतल्यांक तांकां आमी समर्पण करया. विशेष तरान मागया आमच्या दियेसी खातीर, आमच्या गवळी बापां खातीर, आतांच्या निवृत्त जाल्ल्या गवळी बापां खातीर, सरी याजकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर आनी सगळ्या भावार्थी आमच्या परजे खातीर लोकांक हर एक कुटुंबांतल्या सक्कड सांद्या भुरग्यां बाळां, आमची भुरगीं बाळां इस्कॉलाक येता ह्या दिसांनी ह्या मरेकार पिडेत सुमी तांकां राखच्याक, सांबाळच्याक, तांची जतन करच्या. विशेष तरान मालगड्या प्रायवंतांक सांबाळच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. सक्कडांक सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचें न्हू. सुमयेचो तो स्वादीक आत्मो ह्या घडये वाळोवन दी, वाळोवन दी, सगळ्यांनीतल्यान वाळोवन दी. आनी आपडून दी, बरेपण गुण करची सकत ती ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्या उलो मारया, पवित्र आत्म्या उलो मारया. ती पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या घडये वालच्या खातीर विशेष तरान आमचे दोनी हात उबान बावार्थान पातयेनीन आमी मागया मोगाचें न्हू. सुमयाच्या नांवान आमी फरमावया, सुमयाच्या नांवान आमी फरमावया, सुमयाच्या नांवान आमी फरमान दिवया. ह्या पिडेक नापायस जावच्या, ही पिडा पयस सरच्या, बरेपण वालच्या खातीर मोगाचें न्हू. सुमयाच्या नांवान आमी उलो मारतना अजपा अद्भुतां घडटा त्या सुमयाच्या नांवाक आमी उलो मारया. सुमया कडेन आमी मागया, ताज्या आत्म्याक धारच्याक, आत्म्या धारच्या कडेन ह्या घडी आमी विशेष तरान अभिषेक करून मागया मोगाचें न्हू. स्वाधिक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, वेगिस्तो Jesus, pour out your spirit, Lord Jesus. सुमया, सुमया, सुमया आमची काकुलगत सुमया, आमची बिरमत भाव सुमया, आमची बिरमत भाव
त्या दिसा तुझे काळीज कळ वाढले, त्या दिसा तुझे काळीज मोव वाढले आणि हरी एका पिढेस्तान तुवें गुण केले सोम्या, आपटले सोम्या, तुझी दैविक सकत तुझ्या तान वाढली सोम्या. आज हो सगळो संसार तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या. आमच्या भाव बहिणीक तुझ्या समर्पण करता, विविध पिढ्याक वळख जाल्ल्या भावंडांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या. प्रत्येक जण या मारेकार पिढे वळख जाल्ल्या आमच्या भावंडांक तुका समर्पण करता सोम्या. हरी एकल्याक आपट सोम्या, हरी एकल्याक आपट सोम्या. तुझी कृपा सकत वाढून दी सोम्या. पवित्र आत्म्या मारी पा तुझी कृपा सकत वाढून दी सोम्या. बरेपण दी सोम्या, बरेपण दी सोम्या, गुण कर सोम्या. Jesus, touch them, Lord. Heal them, Lord. May your mighty power flow, Jesus. Jesus, Jesus. May your mighty power flow, Jesus. Touch them, Lord. Heal them, Lord Jesus. Heal them, Lord. Heal them, Lord. Touch them, Lord. Anoint them, Jesus. Anoint them, Jesus. Apor somya, apor somya. तुझ्या आत्म्याक धार somya, तुझ्या आत्म्याक वस somya. प्रत्येक जण ही पिढा मारेकार पिढा या समाजात या संसाराला पयस व्हायच्या खातीर सोम्या तुझ्या लागीं परत हांव सोम्या, रोडोन परत हांव सोम्या. तुझ्याकडे मागता तुझ्या काकोचे खातीर. बी मर्सिफुल टू जीसस, बी मर्सिफुल आज जीसस. आमची काकूत कर सोम्या, दाय कर सोम्या, तुझे सकत वाळून दी सोम्या. जीसस, pour out your spirit, Lord Jesus. Anoint Jesus, touch Lord, touch Lord, touch Lord Jesus. धार तुझ्या आत्म्याक सोम्या, धार तुझ्या आत्म्याक सोम्या, धार सोम्या. अभिषेक कर सोम्या, अभिषेक कर सोम्या, अभिषेक कर सोम्या. Jesus, Jesus, Jesus. May your mighty power flow at this moment, Lord. Touch Lord Jesus, heal Lord, heal Lord, anoint Jesus. Apor सोम्या Jesus, हो सोम्या, हो सोम्या तुझी कृपा वाढून सोम्या. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मग जेव्हा आता सुमयाचे आशीर्वाद सोडूंक वेता हांव परत आमकां ताच्या पांयांतळ समर्पण करया. बरी भलायकी बरेपण मागया. आमच्या कुटुंब ताच्या पांयांतळ समर्पण करून आमच्या कुटुंबांत बरेपण राज जावचे खातीर, बरी भलायकी राज जावचे खातीर मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, मागता म्हणून बसयलां तांकां आनी सगळ्यांक आमच्या देशाक, राज्याक, आमच्या मंगळूर शहराक, आमच्या गोवळ्याक, आमच्या दिएसीक, याजकांक, धर्मी भयणी, हर एकल्याक, भुरग्या बाळांक, व्हडांक, सगळ्यांक ताच्या पांयांतळा समर्पण करून सोम्याचे आशिर्वाद हर एकाक लाभो दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. ते आशिर्वाद घेवंक तयार जावन गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. Yetia voda sakramenta sustang naman karuya purvilya त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या सल्वोन वेचा अस्कत विश्व्या बाबार्ताचे बोलतिव्या जसे बापा कसे स्फुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था आमेन. प्रार्थुया सर पदवेदार आमच्या देवा, आम्ही तुझे असक्त भुरगीं तुझे मुखार सर पडल्या. आमची मागणी मानून घे, आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं मानून घे. आमकां हरी एकल्यागे हरी एका घडये दिसा तूं राख आनी सांबाळ. प्रत्येक जावन ही मारेकार पिडा आमच्या समाजांत हांव आमच्या परिसरांत हांव पयस कर. बरेपण बरी भलायकी राज जावन दी. प्रत्येक जावन ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी ही पिडा सोसूंक बरी भलायकी तांकां दी, तांकां जाय आसली कृपा दी. आनी त्या मरीबाद हरी एका दिसा हरी एका घडये तूं तांची जतन कर. ह्या नव्या वर्साच्या हरी एका घडये हरी एका दिसा आमच्या बगलेक रावन आमचे जिवीत तूं चलोवन व्हर. जो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.